हांगा गोवा डेरी फोंड्या जी कुर्ती गांवांत आसा ती गोवा डेरी गोंयच्या लोकांच्या दुधाची सप्लाय करता आनी त्याच बरोबर ही कामगार ह्या गोवा डेरीन सुमार 211 कामगार आहात सगळे म्हणून. जेन्ना एक आमी संपाची नोटीस दिली आमचे प्रॉब्लम खुबशे लांग पेंडींग इश्यूज आसलेले ताचेर डिस्कशन जालें. 4 तारखेर नोव्हेंबराच्या रेजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ताणें मिटींग घेतली. त्या मिटिंगेन तेणें बरें हें घेतलें कितें बरो डिसिजन घेतलो की जे प्रॉब्लम सॉल्व जाता इमिडिएटली ते सॉल्व करचे आनी तेणें आदेश दिलो मॅनेजमेंटाक ते इमिडिएटली पुटअप करून सॉल्व करा. रेग्युलरायझेशन मागीर ग्रुप डी एम्प्लॉईज आनी 1 इन्क्रिमेंट कितें लाँग पेंडींग तो आसलेलो आनी इतर इश्यूज आहात ते सॉल्व करा इमिडिएटली. आतां मुख्य प्रश्न जे कामगारांचे हिताचे म्हणल्यार डायरेक्टली सगळे सार्वजनीक इश्यू आसलेले एक म्हणल्यार इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 7th पे आनी पेमेंट ऑफ डियरनेस अलावन्स. आतां 5 इन्स्टॉलमेंट डियरनेस अलावन्साचे बाकी आहात फारीक करूंक ना आनी 2 इन्स्टॉलमेंट जे फारीक केल्ले ताचे एरियर्स दिवंक ना. सो ताका लागून कामगार म्हणटले की आनी सारके चटाक म्हणले सारके चाकट एकदम हे डिटर्मिंड की हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाकूच जाय. आनी त्याच बरोबर 7th पे कमिशन 6th पे आमकां मेळटा पूण 7th पे आमकां दिवना. सो तो प्रॉब्लम बेगीच्या बेगीन सॉल्व करचो आनी अशें म्हणून आमचे डिमांड आसलेले. जाल्यार हे दोनूय डिमांड आमचे पास जावंक ना सेटल जावंक ना जेन्ना आमी रेजिस्ट्राराची मिटींग घेतली. पूण रेजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ताणें मॅनेजमेंटाक सांगलें यू इमिडिएटली पुट अप द प्रपोजल. पूण तरी आसतना जेन्ना आमी कामगारां लेगीत गेले वा कामगारांनी आपली मिटींग घेतली कामगार हॅप्पी ना. लेबर कमिशनरा फुडें 6 तारखेर मिटींग जाली. त्या मिटींगेन लेबर कमिशनरान सांगलें की पळय हांगा जेन्ना कॉन्सिलिएशन मिटींग चलता तेन्ना तुमी संप करिनाकात. कायद्यान करूंक जायना. कॉन्सिलिएशन चालू आहा जेन्ना फेलियर रेकॉर्ड जाता मागीर संप करपा जाता. आमी म्हणलें हे डिसिजन एज अ युनियन रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव घेवंक शकना ना आमी कोणी घेवंक शकना. आमी जनरल बॉडी घेवची पडटा आनी जनरल बॉडी घेवन आमी ताचेर कांय तरी निर्णय घेतले. आनी हे मनान दवरून आमी जनरल बॉडी जेन्ना घेतली कामगारांनी थारायलें की आमी हाचेर निर्णय आमी कशेंच आमी संप करचे ना अशें एक डिसिजन जालें. पूण तरी आसतना मागीर कामगारांक आमी सजमून सांगपा आयज परतून एक मिटींग आमी घेतली सकाळीं 6 काम चालू जावचे पयलें स्ट्रायक 7 आसलेले 6 मिटींग घेतली कुर्ती हांगा कुर्ती फॅक्टरींत आनी थंय आमी कामगारांक सगळ्यांक लिडर आनी कॉम्रेड पुतुगांवकार हाजीर आसलेलो. कॉम्रेड हेमंत सावंत जो माजी लिडर आनी AITCचो प्रतिनिधी तो हाजीर आसलेलो. आमचे राजन वेरेकार आनी इतर लोक आसलेले हांव आसलेलो हाजीर. आनी मागीर आमी कामगारांक सजमून सांगलें की पळय दूद सप्लाय करपीचो प्रश्न आहा. लोकांचो दूद पिवपी दूद प्रोडक्ट्स आमी आतां खूब कश्टांनी हे काडटात तेजो प्रश्न आहा. गोवा डेरीचोय प्रश्न आहा. त्या भायर कायदे कानुनाचे कांय बाजू आमी सांबाळचे पडटा आनी आमचे सर सलामत पगडी पचास हे आमी विचार करून आमी सांगलें आमी एक ताका बरी वाट दिवया बरो एक मार्ग काडया. आनी आयज लेबर कमिशनरा कडेन परतून मिटींग आसलेली आयच्या आयज 10:30. सो ताका लागून ती मिटींग अटेंड करून कशें कितें पळया रिव्यू करया आनी एका म्हयन्या भितर परतून मेळया आनी डिसिजन घेवया. संप करूंकूच जाय जाल्यार संप करपाक शकता अशें म्हणून आमी ताका एक फुडली वाट काडपा खातीर आनी त्याच बरोबर कांय गोश्ट्यो आमकां कामगारांक बरें लागूंक ना
then unions will take it up आणि ह्यो प्रश्न फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणल्यार संप जो आसा न्ही तो स्ट्रायक इज अ स्टेट ऑफ मायंड. हांगा जर कामगार आनी लोक स्ट्रायकार आहा, दिस इज मोर इम्पॉर्टंट. स्ट्रायक इज अ स्टेट ऑफ मायंड. हे मॅनेजमेंटान सोजमूंक जाय, गव्हर्मेंटान सोजमूंक जाय. आनी गव्हर्मेंट जर चिंता आमी कुरपाणो घालतले हांचेर आनी हे सगळें पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड जातलो, वो आयज स्मशान भुमीचो जी शांतिकाय आसा ती आसतली, कामगार सगळे वगैरे रावतले, अशें कांय ना. ताका लागून आमी हे फुडें व्हरपाक ह्यो प्रश्न अकॉर्डिंगली बरो विचार करून आय कॉन्ग्रॅच्युलेट द वर्कर्स ऑफ गोवा डेरी. तांणी बरो कापास्तादीचो डिसिजन घेतला, अ बोल्ड डिसिजन. आनी आयज आमी मिटिंगेन लेबर कमिशनरान सांगला आमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक प्रयत्न करता आनी सगळे प्रयत्न करता. कॉम्रेड, खंयची मागणी आतां तुमची पूर्ण जाल्या? सद्याक लेबर कमिशनरा कडेन उलयल्या, त्यांचो प्रतिनिधी आशिल्लो. ह्यो प्रश्न जेन्ना आमी रजिस्ट्रार ऑफ ह्यो सोसायटीज थंय मिटींग जाली तेन्ना 3 इश्यूज आमचे क्लियर जाल्यात आनी उरलेले बाकीचे बारीक बारीक. आनी आतां जे पळय कितें प्रश्न उरल्यात एरियर्स ऑफ DA ते दिवचेच पडटले. 5 पळय इन्स्टॉलमेंट आहा DAचे तेय दिवचे पडटले. आतां 7th पेचे प्रपोजल घाल म्हणला लेबर रजिस्टर ऑफ ट्रेड ऑफ सोसायटीज. तो प्रपोजल मॅनेजमेंटान घालपाक जाय. बाबा कसलो रोड मॅप काडटले तुमी 7th पे दिवपाक? 2006 जालो, 2016 7th पे येयलो, आतां 2025 म्हणल्यार लगभग 19 वर्सां 19 वर्सां जाली जाल्यार तुमी येदी व्हडली पोकळी दवरला. ही पोकळी भरपाक नाका. सामान्य कंपनीनी 3-3, 4-4 वर्सांक एग्रीमेंट जाता जाल्यार गोवा डेरीच्या कामगारांनी अशेंच रिकामी कित्याक रावपाक जाय? कित्याक अशें एग्रीमेंट नासतना रावपाक जाय? ह्यो विचार आमच्या रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी आनी इतर मान्यवरां मानला आनी कितें तोडको काडटले ते आतां आमी खोल्यार मीठ घालून रावता. परत केन्ना मिटींग बी? आतां परतून हांगा 11 डिसेंबराक मिटींग दवरला, कित्याक मदें खूब हें आहा. सो ताका लागून तांकां टायमीय दिवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर कामगारांनी थारायला 1 म्हयन्या उपरांत आमी मेळया. सो अकॉर्डिंगली इट ऑल फिट्स इन द एंटायर थिंग जाता. आनी आमकां दिसता की ह्यो प्रश्न फुडें वतलो, प्रॉब्लेम बऱ्या भशेन सॉल्व जातलो आनी तशें कामगारांची एकवट बरो आहा. आनी ताका लागून हांव कामगारांक आनी उरलेले अधिकारी आहा, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी, हांव लेबर कमिशनर डिपार्टमेंट, आमचो कुटुंबीकार आनी आमचो मिस्टर सतीश वांयगणकार, तांकां सगळ्यांक हांव कामगाराच्या वतीन परबी दिता आनी आमचे प्रॉब्लेम बऱ्या भशेन सॉल्व जावपाक जाय. वॉट इज आवर इंट्रस्ट? आवर इंट्रस्ट इज नॉट स्ट्रायक. आवर इंट्रस्ट इज प्रॉब्लम शूड बी सॉर्टेड आउट एंड दे मस्ट नो that strike is a state of mind. So the voice of the people is the voice of God. लोकांचो आवाज देवाचो आवाज हे मनान दवरून प्रॉब्लेम लोकांचे सॉल्व जितले तुम्ही करता तितले तुम्ही व्हरता. हो जर स्ट्रायक जर जालो जाल्यार खुबशे गोश्टी जातल्यो जो आमकां आमी वी कॅन विज्युअलायज इट वॉट विल हॅपन. कित्याक दीस इज अ डेलिकेट प्रोडक्ट. You cannot keep it except in under cryogenic conditions. तुम्ही जे पळय कितें आसा ते ताका त्या भशेचे हे थंडसाण हे ते सगळे प्रिजर्वेटिव्ह दवरपाक जाय. पूण म्हाका एक सांगपाक जाय, गोवा डेरीचो जे दूध आहा आनी प्रोडक्ट आहा, दिस इज द नंबर 1 प्रोडक्ट इन गोवा. कळ्ळें न्ही? गोवा डेरीचो जे कितें आमी उत्पन्न करता ते वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स. कित्याक तातूंत कसलेच प्रिजर्वेटिव्स आमी घालिना. उरलेले सगळे डेरीज घालतात पूण नॉट गोवा डेरी. तो आमकां आमच्या प्रोडक्टा बद्दल अभिमान आहा. ह्यो प्रोडक्ट आनी ह्यो गोवा डेरी सांबाळपाची जापसालदारकी गव्हर्मेंटाची. तांणी दुर्लक्षता करपाक जायना. आनी जर गव्हर्मेंट दुर्लक्षता करता जाल्यार दे आर बिट्रेईंग द फार्मर्स and betraying not only workers but also farmers
and the public in Goa. त्यांच्या गोवा डेअरीच्या दोघा युनियनांनी स्ट्राईक नोटीस दिली इफेक्टिव्ह फ्रॉम 10th. पण ऑफिस ऑफ लेबर कमिशनर आम्ही प्रॉम्प्टली इंटरव्यून केल्लें. तेंचे डिस्कशन आमचे 4 तारखेक जालें, 6 तारखेक एकदां जालें, 4 तारखेक मागीर कॉपरेटीव रजिस्टर मिटींग घेतल्या कारणान 6 तारखेक जालें. आनी परत आमी 6 तारखेक घेवन तांकां आमी एडमीट केल्ले मॅटर कन्सलेशन घेतलेले. डिस्कशन्स ऑलमोस्ट सगळे जाल्ले, एक 2-4 डिमांडाचे, आनी थोडे डिमांड तेंचे परस्यू करतात ते. सो आमी तांकां सांगलेलें की डिफर करात म्हणून. त्याच खातीर आयच्यान इफेक्टीव आसले म्हणून आयजू आमी तेंचे डिस्कशन घेतलें, हांगा प्रोसिडींग्स घेतली. तितून युनियनान डिफर करपाक एग्री जालें आनी मॅनेजमेंट तेंचे कितें डिमांड्स आसा ते परस्यू करतात म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. एज वेल एज गव्हर्मेंटान एजमाचें नोटिफिकेशनूय काडलात की वेरीन बींग एसेन्शियल सर्वीस तांकां स्ट्रायकार वचचें न्ही म्हणून. आनी आमी तांकां परस्यू केले आयज. आनी परस्यू केल्या उपरांत युनियन दोनी युनियनां एग्री जाली की आमी डिफर करता स्ट्रायक आनी डिस्कशन चालू दवरतले. एक 4 डिमांडाचेर गोवा डेअरीन म्हटलां की आमी ते परस्यू करून तेंचे सेटल करुया. खंयची डिमांड ते नॉर्मली तेंचे डियरनेस बाकीचे डियरनेस अलावन्स बी हे गव्हर्मेंटाचे रजिस्टर ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीजांचे कडेन मिटींग जाल्ली. ते तेंचे डिसिजन जालां की ते सगळे गव्हर्मेंटा कडेन व्हरपाचेच म्हणून. सर 4 डिमांडान तेंचे कितें तरी रेग्युलरायजेशन कितें डिमांड आहा ते प्रोसेस करतात म्हटलां तेंच्यांनी. मागीर सायंटिफीक शिक्षण ऑफ वर्कर्स परस्यू करतले ते. अपग्रेडेशन म्हणजे अपग्रेडेशन MACPs आसात त्यो क्लियर करतात म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. सेफ्टी शूज बी कितें तो विशय आसा तो बी सॉर्ट आउट करता म्हणून. तशेंच तेंच्यो रिलीज ऑफ ग्रेड पे आनी इन्क्रिमेंटाचे हे जे 4 विशय आसात ते ऑलमोस्ट म्हणजे परस्यू करून सॉर्ट आउट करतात म्हटल्यार तेंच्यांनी. बाकीच्या हेजेर डिस्कशन कंटिन्यू उरतले. तशें ते हेजें आसा पळय 7 पे इम्प्लिमेंटेशन आनी DAचेर तें डिस्कशन सबसिक्वेंटली जातलें. कामगार सोडून आनी तेंचे डेअरीचे ऑफिसर बी कोण आयिल्ले? डेअरीचो येयल्लो ऑफिसर येयल्लो न्ही, ऑथोरायज रिप्रेझेंटेटीव तेंचो येयल्लो. तेंचे मुखार तेंचे मुखार जालात. आनी तशेंच ते रजिस्टर ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीजानूय तेजे कॉग्निजन्स घेतलेले आनी तेंच्यांनी बी मिटींग घेवन तांकां हेजेर हें जालें तें सेन्सिटायज करून तेंच्यांनी बी गोवा डेअरी इन्स्ट्रक्शन. कामगाराचो विशय आसा तो सुट्टलो हे 2 म्हयन्यांत सबसिक्वेंटली सुट्टलो. आतां अर्दो ऑलमोस्ट जालो. 4 कितें बारीक विशय आसले ते सोंपले. बाकीचे मेजर आहा ते गव्हर्मेंटा कडेन आनी एज वेल एज ते फॉलोअप जातले फुडें. तेजे फुडें सोडवं डिस्कशन चालू आसात. आमी करून तेंचे कडेन डिस्कस करतले आनी तेजी कितें तरी रिजॉल्व करपाचे प्रयत्न करतले.